बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाळ भाव भयणीनो, आजच्या शुभ वार्तेंत आमी पळयता जेजू जेरुसलेमाच्या देवळाक वता आनी थंयसर तर थंय पळयता थंय जावचो व्यापार आनी तो थंयसर आशिल्ल्या सगळ्यांक भायर धांवडायता आनी तो म्हणटा म्हजें घर मागण्याचें घर म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा आनी तें तुमी केलां सोरांचें भुंयर. जर तर आमचें काळीज जावन आसा देवाचें देवाळ, देवान वस्ती करचो जागो. जर तर आमच्या काळजांत खोटेपण आसा, वायट आसा, अनिश्कळपण आसा, दुस्मणकाय आसा, तेन्ना जेजू आमच्या हर एकल्याच्या काळजाच्या दारवट्यार रावून सांगचो ना गे तुजें काळीज म्हजें बिडार हें कितें केलां तुवें. तर आमच्या काळजांतलें खोटेपण आमी पयस करया. चिंतनांनी, शब्दांनी आनी करण्यांनी आमी केल्लीं पातकां ओळखून घेवया, देवालाचें बोगसाणें मागया आनी तें नितळ करून आमचें काळीज जेजू वस्ती करचें तसलें फावो तें बिडार जावन आयतें करया. आमची पातकां ओळखून आमी सर म्हणुया, हांव पातकी सर आनी तुमकां बाबडीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून बरें सर हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर वंशदांचो खावडे सगळ्या दिवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबडीनो सर पददार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संसार तुजे मांडावळे प्रमाणे चलोवन तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवचखयेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संतोष भोगूंक आमकां नेटमी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. आतां आमी नावांदीक मनशांची आपापल्या काळार जियेल्ल्या आमच्या पुर्वजांची वाखणी करुया. पूण थोडे कसलोच उगडास सोडून वचून नात. ह्या संवसारांत ते जिवंकच नात म्हणले भाशेन ते नापयत जाल्यात. ते अस्तित्वाकच नातले म्हूण आतां लेखून येता. तेच परी तांच्या फाटल्यान आयिल्लीं तांची भुरगीं. पूण हे ते भक्तिवंत मनीस जांच्या बऱ्या करण्याची विसर पडोवंक ना. तांची संपत्ती तांच्या संततीक मेळटली आनी तांचें दायज तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक. तांची संतत कराराक थीर रावता आनी तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थीर रावतात. देवाचें उतर हें देवाचे उडपकार. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोष पावता. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोष पावता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया.
भक्ताचे सभेंत ताची होगलीत गाजया. इस्रायल आपल्या रचणारा थंय उल्हासू, शियोनांत आसली आपल्या राजा थंय संतोषू. आपल्या लोकांक थंय सोमी संतोष पावता. नास खेळ करून ताच्या नावाची स्तुती करूं, वियोल विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पर आपल्या लोकां थंय संतोष पावता, दुबल्या धाकट्याचे तो तारण करता. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोष पावता. उद्गार. Jai Jai, Alleluia. Service Kora Jai Jai, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Service Kora Jai Jai, Alleluia. हांवें तुमकां विंसून काडल्यात म्हणटा सोमी, तुमी भायर सन वचून बाळटा तसलें फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Kora Jai Jai, Alleluia. Service Kora Jai Jai, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Service Kora Jai Jai, Alleluia. सर्विस फॉर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू जेरुसलम भितर सरतस देवळाक गेलो. थंय सर वस्तू भोवून पळोवचे भितर काळोख जावन आयलेले निमती तो आपल्या 12 शिष्यां सांगता बेथानियाक भायर सरून गेलो. दुसऱ्या दिसा बेथानिया थावन पाटी येतना जेजूक भूक लागली आनी वाटे देगेर चिक्के पयसार पालेल्लो आंजुराचो एक रूख पळोवन ताचेर कांय मेळत गाय म्हणून तो सोदूंक गेलो. पूण मुळांत येतस ताचेर पानां शिवाय दुसरें कांय ताका मेळ्ळें ना. तो आंजुरास जावचो वेळ न्हय आसलो. तो त्या रुखाक म्हणालो, ह्या फुडां कोणूच मनीस केदींच तुजें फळ खावंक पावना जावं. आनी ताणें अशें म्हणलें ताच्या शिसांनी आयकलें. ते जेरुसलेमा पावतस जेजू देवळांत भितर सरलो आनी थंय विकतल्यांक आनी घेतल्यांक भायर धांवडावंक लागलो. चिनवरांचे मांड आनी पारवे विकतल्यांचो बसका ताणें उमत्यो केल्यो. तितलेंच न्हय, देवळांतल्यान कसलोच माल हाडूंक व्हरूंक कोणाकच ताणें सोडलें ना. उपरांत लोकांक शिकोवन दिवन तो म्हणालो, म्हजें घर समेस्त परजांक मागण्याचें घर म्हणून आपयतलें अशें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा न्हय. पूण तुमी तें केलां सोरांचें भुयार. हें आयकून प्रधान याजक आनी शास्त्री ताका कशें काबार करचो म्हणलें सुज्ञेर पडलें. पूण लोक सकड ताचे शिकोवणेक अजाप पावतलो देखून ताका ते भियेतले. आनी सांज जातस तो आनी ताचे शिस शारा भायर गेले. सकाळीं ते आपले वाटेन वता आसतना आंजुराचो रूख पाळ पर्यंत सुकून गेल्लो ताणें देखलो. तो वळून आदल्या दिसला घडिल्ले संगतीचो पेद्रूक उडास आयलो आनी जेजू लागीं तो म्हणालो, मेस्त्री पळय, तुवें शिराब घाल्लो आंजुराचो रूख सुकून गेला. जेजून जाप दिवन म्हळें, देवाचेर भावार्थ दवरा. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, कोणी ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पोट म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडटलें म्हणून सत म्हणीत जाल्यार तें ताणें सांगलें बरेंच जातलें. देखून हांव तुमकां सांगतां, कितें सकट मागण्यांत तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत म्हणा. आनी
तें तुमकां मेळटलेंच. ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेरी तुमकां कांय पूण विरोध आसल्यार तें बक्षिया. तो वळू सर्गीचो तुमचो बापूय तुमची पातकां बक्षितलो. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयची शुभ वार्ता आमी आयकली. थंयसर 2 गडितां आमच्या गमनाक येतात. एक आंजुराचो रूख आनी एक देवळांत जेजून केल्ली ती करणी. जेजू भूक लागली देखून लक्ष लेका आंजुराच्या रुखाक वेता फळ सोदून, आनी थंयसर ताका फळ मेळना आनी तो रागार जाता, राग व्यक्त करता. तशें देवाळ्यांत तो राग व्यक्त करता. जेजू शांत स्वभाव असो, शांतीचो दूत, शांतीचो कुंवर, तर वो राग व्यक्त करता जाल्यार कित्याक? केन्नाय असली बोगणां, असली रागाची बोगणां जेजू थंय पळोवंक मेळनात. केन्नाय पळोवंक मेळनातली बोगणां ह्या 2 गडितांत आमकां मेळटा जाल्यार तातूंत ताका कितें म्हणी विशेश कारण आसा. ती गडितां जेजू रागार जाल्ली गडितां ती आसात जाल्यार त्या गडितां मुखांतर जेजू एक विशेष शिकवण और विशेष अर्थ दिवची शिकवण वा विशेष लिसांव तो दिवंक आशेता म्हणून अर्थ. पयल्या गडितांत आंजुराचो रूख, ताका आंजुरा रूख कडच्यान वेता आसतना ताणें सोदून गेले फळ मेळना वेळावर ताका राग येता आनी तो शिरापता. तो म्हणटा तिची उतरां पळया, ह्या फुडां कोणूच मनीस केदींच तुजें फळ खावंक पावना जावं. आनी उपरांत ह्या गडीत उपरांत शीस त्या वाटेन गेल्ल्या वेळार आनी पेद्रू हो विशय जेजू कडेन उलयतना काडटा, हो विशय काडटा आनी म्हणटा पळय तुवें शिराप घाल्लो आंजुराचो रूख सुकोवन गेला. आनी तो वळो जेजू ती विशेष अर्थाची वा विशेष लिसांवाची विशेष ती शिकोवण तो दिता. पळया, देवाचेर बावर दवरा, खरेंच हांव तुमकां सांगता, कोणी ह्या दोंगराक उट आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलें तें घडतलें म्हणून सत म्हणी जाल्यार तें ताणें सांगलें बरेंच जातलें. जेजूच्या उतरांक रागान उलयली उतरां वय, पूण त्या उतरांक तितली सकत आसा दर त्या सक्ती विशयी तो रूख सुकोवन गेलो आनी वांजेलान म्हणटा पाळ पर्यंत सुकोवन गेलो. जेजूच्या उतरां तितली सकत आसा, पूण ताच्याकी सकत तितली सकत आमकां जर तर भावार्थान आमी मागलें तर तसली सकत आमच्या मागण्याक आसा म्हणून जेजू सांगता. भावार्थ खऱ्या भावार्थान आमी जर तर मागणी करता तितलीच सकत वा ताच्याकी वर्ती सकत आमच्या मागण्याक आसा म्हणून असली शिकवण, असले लिसांव ह्या विशेष गडिता मुखांतर जेजू आमकां दिता. तर आमी मागणी करतना असलोसो भावार्थ आमचो जाय. आतां जेजू शिसां लागीं उलयतालो, आतां हे उलयतना कितें भोगतालें शिसांक जाय की तांकां भोगतालें तांचो भावार्थ निजावन असकत आसा म्हणून. तशेंच आमकांय भोगूंक जाय, आमी पळोवंक परेशान करूंक जाय, आमी पारखूंक जाय आमचो भावार्थ कितलो घट आसा म्हणून. जेजूचे हे वांजेलांत दिल्लें तें घडीत पळोवन आमचो भावार्थ निजावन घट आसा न्ही. जर तर आमकां भावार्थाक कस आसूंक मेळ्ळें, दगदणीच आसूंक मेळ्ळें, थंय व्हड
आमचो बोवार्थ कितलो घट आसा. जर तर आमच्या भोंवतणी अणीत आसा, अणीत विरोध झुजोवंक आमकां धैर्य आसा गे, तर आमचो बोवार्थ कितलो घट आसा हें आमी समजून घेवचें. आनी देवा लागीं मागया आमचो बोवार्थ सदां दीस घट करूं. तशेंच दुसरें घडीत जेरुसलेमा वता आनी थंयसर तो पळयता व्यापार, देवळा भितर व्यापार. विकतेल्यांक आनी घेतलेल्यांक तो भायर धांवडायता, राग तो व्यक्त करता. चिनवरांचे मांड आनी पारवे विकतेल्यांचे बसका तो उमथ्यो घालता. आनी उपरांत तो एक लिसांव दिता, शिकोवन म्हणटा, म्हजें घर समेस्त परसांक मागण्याचें घर म्हणून आपयतलें अशें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, पूण तुमी तें केलां सोरांचें भियात. जेजूक तितलो राग कित्याक? देवाचें घर तें जालां व्यापाराचें केंद्र. आमी जाणा आमचें काळीज देवाचें घर, देवाळ आनी देव आमचे वस्ती करता. जर तर आमचे एक देवाळ व्यापाराचें केंद्र जावन तितलो राग आयलो तर जेजू आमच्या काळजांत खोटेपण आसा तर देवाचें घर, देवाचें घर नितळ आसूंक जाय, निश्कळ आसूंक जाय. जर तर आमच्या काळजांत खोटेपण आसा, वायट आसा, तर खंडीत जावन जेजूची ती ही विशेष बोगणां थंयसर व्यक्त जातली. देखून आमी आमचें काळीज दिसान दीस नितळ करूंक आमी पळोवंक, नितळ करून दवरूंक जाय. हर एक दीस आमी जर तर आमी पातकां केल्यान ते पातकांच्या बॉक्सांनी मागोवन देवालाच्या बॉक्सान मध्ये ते नितळ करूंक जाय. थवळ देव थंयसर वस्ती करतलो. आनी एक जेजू विशय हांगाच आमच्या गमना करता, मागणें करतना, मागण्या तुमी उबे रावतना कोणाचेरी तुमकां कांय पुणी विरोध आसल्यार तें बक्षिया म्हणटा. वय आमचें काळीज आमी शुद्ध म्हणटा आसतना आमी थोडे अणिसकळपण वा वायट करून मार चिंता, पूण आमच्या काळजांत जर दुस्मणकाय आसा, आमी कोणाक बोगसूना तर आमचें काळीज अशुद्ध जाता, तें अशुद्ध उरता. केन्ना आमी हेरांक बोगशिता तवळ आमचें काळीज शुद्ध जाता. तर मोगाचें न्हू, आमचो भावार्थ आमी दिसान दीस घट करूंक पेसाडया आनी तशेंच सदांच आमचें काळीज नितळ दवरूंक हर प्रयत्न करया. ही कृपा आमी मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पोद्योदार देवा बापाक मानतात असलें सांबाळ मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसच्या दवाक सरस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी दुखा भेटोवंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाखोवचो वायन तोंचो आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचे इनाम सरकार आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उभारूया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसोया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेद आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्व थंय आमी तुका धीन वसोंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलय. ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितीमेर तुका वाकणटा थारण म्हणलेली फरसा. सरकार एका काळ जाणून तुका दिन वाजता तुज्या संत भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता तुका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कस मरण सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका दिन वाचून तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यांनी ससनी करराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगदासाक करात. भावत सुगट पगतुया. तुझे मरण आम्ही समरवता. तुझे जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या सम्या जेसू आम्ही अद्वैता. बापा, जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूर्ण जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक
तुझे फसळीत मुकामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमिसाची दया कर म्हण आमी मागता हांव खार मरे देवाचे मे सांगाती भगिवन जुजे ती सोपोती भगिवन धम दुथा आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा म्हणून दवरून ताणेंचो शिकलेलें प्रार्थना थैर घेवन म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र साम तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेलां मुक्षिता तशें आमचे पाप खावंकच आनी आमकां थाणेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पराम सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंद राज्य चुकऱ्याची एणे बरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उधार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक जोडकी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धम दोता म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें भितर फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Basaya
Kriston salvon kelia asa labui shanti ata yatri kami sazanasa basaya kawak poyan karta tuja adarat patita tuji sesai mata yatri kami sersang nasa basaya kawak poyan karta tuja adarat patita tuji sesai mata. प्रार्थुया काकुळदार बापा सडबोण दितल्या देण्यान तुवें आमकां दोशी केल्याय जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशें ह्याच जेवणा वरवीं सर्गार तुज्या ससनाच्या सुखांत दयेन आमकां वांटोवथी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सपददादे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. Amen. वचून येत क्रिस्तचे शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Somia tuzo spirit laungeta gata gata somia tuji sesai haumata tus nuso dirada tus nuso sambalna tus nuso dirada tus nuso sambalna Veta somia tu so spirit augeta gata gata somia tu Jesus I hamata Mogal putra soe ampar mereka shivadiyamka Bagin sa chukurwin urum kam chudwam chantis mangli Bapaचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे